नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमका सगळ्याक मायमोगाचो येवकार पळोवया 4 वरांच्यो खबरो. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी लखनौत IIT संस्थेच्या दुसऱ्या दीक्षांत सुवाळ्यात मार्गदर्शन केलें. आगामी काळातली आव्हानां मतींत घेवन पाठ्यक्रमात आर्टिफिशियल इंटेलिजन्साचेर आधारित शिक्षण दिवंक जाय अशें सांगलें. लखनौ IITन पयलेच फावट डिजिटल MBA पाठ्यक्रम सुरू केल्ले खातीर तांणी तोखणाय केली. 2047 मेरेन भारताक संवसारांतलो विकसीत देश करपा खातीर विद्यार्थ्यांनी योगदान दिवंक जाय अशी सुचोवणी तांणी ह्या वेळार उलयतना केली. मानवता की सेवा का ये सेवा भाव सराहनीय है. इस फाउंडेशन और हॉस्पिटल को नेतृत्व प्रदान करने के लिए डॉक्टर A.K. श्रीवास्तव को मैं साधुवाद देती हूँ. वर्ष 2006 में इस अस्पताल के उद्घाटन के अवसर पर मेरी पूर्ववर्ती डॉक्टर कलाम ने कहा था, एंड आई कोट, ए यूनिक नीड इज टू हैव डॉक्टर्स एंड पैरामेडिकल staff with good hearts to treat the ailing hearts. We need helping hands to remove the pain, and we need beautiful minds to give happiness to the patients. Unquote. मुझे ये जानकर खुशी हुई कि ये अस्पताल मानवता की सेवा की ऐसे ही भावना से कार्य कर रहा है. घटनेचे कलम 370 आणि 35 संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयान दिल्ल्या निकालाक लागून घटनात्मक एक्सार वाडिल्ल्याचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी एका ब्लॉगाचेर बरयल्ल्या लेखात म्हळां. सर्वोच्च न्यायालयान कलम 370 आणि 35 रद्द करपा संदर्भातलो दिल्लो निर्णय इतिहासीक आसा अशें तांणी सांगलें. काश्मीरात 7 दशकां सावन हिंसाचार आनी अस्थिरतेचे वायट रूप पळयलां. आपणाक भुरगेपणा सावन जम्मू काश्मीर आंदोलना वांगडा जोडपाची संद मेळ्ळ्या हाचो उल्लेख लेगीत प्रधानमंत्र्यांनी आपल्या लेखात केला. पुराय देशात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या संकल्पनेतली भारत विकास संकल्प यात्रा सुरू आसा. ह्या यात्रे मजगती शेतकार आनी बायलां हांका ड्रोनांचे प्रशिक्षण दिवप सुरू आसा अशी माहिती केंद्रीय शेती राज्यमंत्री शोभा करंदळाजे हांणी आयज लोकसभेत दिली. बायलांच्या उदरगती खातीर प्रधानमंत्र्यांनी वेगवेगळ्यो येवजण्यो चालीक लायल्यात. शेतकारांचे उत्पन्न कशें वाडप हाचेर सरकार उपाय येवजण्यो काडटा अशी माहिती लेगीत मंत्री करंदळाजे हांणी दिली. लोकसभेत वांगड्यांनी विचारिल्ल्या प्रस्नाक त्यो जापो दिताल्यो. हम ड्रोन को अभी KVK में रखे हैं सर. अलग अलग प्राइवेट कंपनी को भी ड्रोन उत्पादक के लिए हम मदद दे रहे हैं. KVK में अभी ट्रेनिंग हो रही है. किसानों को ट्रेनिंग देना, उसका प्रदर्शन करना वो चालू रखे है सर. मैं पहले क्वेश्चन में बताया है सर, अब प्रधानमंत्री का वो इच्छा अनुसार 15,000 ड्रोन दीदी को हम ट्रेनिंग देंगे. एंड उसका ड्रोन का उत्पादन करने के लिए भी हम प्राइवेट कंपनी को बोल चुके हैं सर, और उसका अभी काम हो रही है. मध्य प्रदेश भारतीय जनता पक्षाचे गटफुडारी म्हण डॉक्टर मोहन यादव हांची काल निवड जाली. त्या उपरांत डॉक्टर यादव हांणी राजभवनाचेर वचून राज्यपाल मंगूभाई पटेल हांची भेट घेतली आनी नवे सरकार स्थापन करपाचो दावो केलो. नवे मुखेलमंत्री म्हण डॉक्टर मोहन यादव फाल्यां बुधवारा सकाळी 11 वरांचेर भोपाळांतल्या मोतीलाल नेहरू स्टेडियमाचेर आयोजीत खासा कार्यावळींत पद आनी गुप्ततायेचो सोपूत घेतले. ह्या सोपूत विधी सुवाळ्याक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, उत्तर प्रदेशचे मुखेलमंत्री योगी आदित्यनाथ हांच्या सयत भाजपाचे वडील फुडारी हाजीर आसतले अशी माहिती नवनिर्वाचित मुखेलमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हांणी दिली. जी, माननीय गृह मंत्री जी, नड्डा जी, माननीय योगी जी, उन सब के लिए हम तैयारी कर रहे हैं. प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत की सरकार बनी है और भाजपा के लिए पूरा देश वर्तमान में एक विशेष निगाह से देखता है. तो कहीं हमारे लिए प्रदेश में और बड़ी संभावना सरकार के आधार पर भी और आम जनता की गरिमा के हिसाब से कार्यक्रम करने की बनती है. सरकारी राना वाठारात तशेंच अभयारण्यात उजो घालपा सयत हेर हरकतींचेर नियंत्रण दवरपा खातीर आतां ड्रोनाच्या माध्यमांतल्यान राना खातें नदर दवरतले. ड्रोन हाताळपा खातीर राना कर्मचाऱ्यांक फावो ते प्रशिक्षण दितले अशी माहिती राना खात्याचे मंत्री विश्वजीत राणे हांणी दिली. मंत्री राणे हांणी सोमारा रान खात्याच्या अधिकाऱ्यांसयत घेतिल्ल्या बसके उपरांत तांणी पत्रकार परिशदेंत ही माहिती दिली. सगळ्या गोष्टी आमची तयारी चालू आसा आनी आमकां योग्य तरेन चालू आनी डिपार्टमेंट चलोवंक जाय. आनी हे चलोवंक जाय जाल्यार आमकां इंटिग्रेटेड विथ डिझास्टर मॅनेजमेंट जॉईन जावन आमकां हे सगळे गोष्टी आमकां करपाक जाय. हे आपता मित्र आनी आपता सखी हे ऑलरेडी थोडे 300 काय ऑड ट्रेन जाल्ले आसा. आनी ट्रेन करपाक काय हरकत ना. तेजेर बी आमी लक्ष मुख्यमंत्री कडेन चर्चा करून
ते फुडें व्हरपाचो म्हाजो प्रयत्न आसतलो. तेजे भायर हांवें परत एकदां हांव सांगता की आमचे ट्रॅकर्स सगळ्या तांकां ट्रेनिंग बिफोर 31 डिसेंबर हे 600 सुमार ट्रॅकर जे आहा तांकां ट्रेन करपाक ट्रेन न्हू ते ऑलरेडी ट्रेंड आहा तांकां आमी रिफ्रेशर आमी हे करता कितें टॅक्नॉलॉजी बदलता. पहिले कोणी चिंतलेले की महिला ड्रोन चलयतली. देशाचे प्रधानमंत्री ठरयले की महिलाक बी आमकां ह्या तरेन सक्षम करूंक जाय की ती ते ड्रोनच्या माध्यमांतल्यान एग्रीकल्चरान तेजो वापर ती योग्य तरेन करूं शकता. आयज आमी ड्रोनच्या माध्यमांतल्यान आमी मॉनिटरींग आमचे वायल्ड लायफ सँच्युरीचे करपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. कांय अशे बी ड्रोन आहा की आमी ते ड्रोन आहा ते एक्झॅक्टली सॉयल टेम्परेचर आनी इतर कांय गोश्टी ते सांगू शकता. हे सगळे गोश्टी इक्विपमेंट हाडून आमी योग्य तरेन फॉरेस्ट सँच्युरीचे भितर आनी रिजर्व फॉरेस्टचे भितर जे कितें घडोवंक जाय आनी क्लासिफायड जे फॉरेस्ट आहा हेजेर मॉनिटरींग करपाक आमचे डिपार्टमेंट योग्य तरेन पावलां घेवन फुडें वयता. गोंयांतली हॉस्पिटलां, भलायकी केंद्रां तशेंच भलायकी सुविधांचें मॅपिंग करतले. गोंयांत आशिल्ल्यो सुविधा आनी गरजेच्यो सुविधा हांच्या प्रमाणाचो नियाळ घेवन भलायकेच्यो अदीक सुविधा उपलब्ध करून दितले अशी माहिती भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी काल घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत दिली. गोंयांत आनीक 25 रुग्णवाहिकांची गरज आसा अशें सांगून पावंड्या पावंड्यार त्यो विकत घेतले अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी स्पश्ट केलें. विथ स्कल बेस्ड सर्जरी म्हणजे स्कल न ओपन करता नाकांतल्यान हे एंडोस्कोपी हे करून ट्युमर्स हे सगळे आमी हे करूं शकता. गोवा मेडिकल कॉलेजान फुडले 6 म्हयन्यांनी भितर हे करता. अमित मैजो घेतले. मिनिमम इन्वेजिव्ह सर्जरी लॅप्रोस्कोपिकली रोबोटीक आर्म घेवन आमी हे करपाचो आमचो प्रयत्न. हे फुडले 6 म्हयन्यांनी ह्यो सगळ्यो गोश्टी आमच्या राज्यान आसतल्यो. म्हणजे सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल योग्य ते देशान खंयच्याच हॉस्पिटलांक जे फेसिलिटी ना ते आमच्या राज्यान आमचे फेसिलिटी आमी करून आमी दितले लोकांक. आनी एम्ब्युलन्स बी हांवें ऑर्डर केल्ले आसा पळय एम्ब्युलन्स हांगा पळय आमी सरकार काम करता खंयचे विरोधकाचे म्हणून जनतेचे खातीर काम करता. विरोधक हा म्हणून आमी ते एम्ब्युलन्स दिवचे ना काय काम करचे ना तशें कांयच म्हाजें गणीत ना. सगळ्यांक जे कितें योग्य तरेचे फेसिलिटी दिवंक जाय ते दिवपाचो म्हाजो प्रयत्न आसा. ना नवीन एक्चुअली आमकां एस्टिमेट आमी केल्याक आमकां 25 तरी जाय. लोड वाडला न्ही आमकां 25 एक हाडल्यार आमकां खूब रिलीफ गावतले. आतां प्रेशर खूब आहा एम्ब्युलन्सांचेर प्रेशर खूब आहा आनी त्याच बरोबर आमकां त्रास बी जाता केन्ना केन्ना कित्याक आमकां विदीन 7 मिनटांनी जर पावूंक ना आमी त्या मनशाचें जीवन आमी वाचूंक शकचे ना. आनी आतां वचूया खेळा मळार. पहिल्या खेलो इंडिया पॅरा खेळा सर्तीचे उपचारीक उक्तावण काल नवी दिल्लीत केंद्रीय युवा कल्याण आनी खेळा मंत्री अनुराग सिंग ठाकूर हांच्या हस्तुकी जालें. 8 दीस चलपी ह्या सर्तीत वेगवेगळी राज्यां आनी केंद्रशासीत प्रदेशांतले मिळून 1400 परस अदीक खेळगडे वांटो घेतात. राज्यांतल्या खेळगड्यांनी बरी कामगिरी केल्या. भालाफेक प्रकारांत भाग्यश्री जाधव ह्या महाराष्ट्रातल्या खेळगड्यान पयले भांगरा पदक मेळयलें. एथलेटिक्स प्रकारांत लेगीत महाराष्ट्राक 4 रुपया आनी 3 कांश्या पदकां मेळ्ळ्यात. मलेशियात क्वालालंपुरात सुरू आशिल्ल्या दादल्यांच्या कनिष्ठ संवसारीक चषक हॉकी सर्तीत भारतान उपांत्य फेरयेत प्रवेश केला. उपांत्यपूर्व फेरयेत जाल्ल्या सामन्यात भारतीय पंगडान नेदरलँडाक 4-3 गुणांनी हारयले. कर्णधार उत्तम सिंग हांणी गोल करून भारताक जैत मेळवून दिले. येता त्या 14 डिसेंबराक उपांत्य फेरयेत भारताचो खेळ जर्मनी वांगडा जातलो. आनी निमाणे कडेन पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजीक संकेतथळाचेर पळोवपाक शकतात. ते खातीर आमच्या फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी, एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर तुम्ही पळोवपाक शकतात. तशेंच DD गोवा चॅनल आता टाटा प्लेचेर क्रमांक 1995 म्हळ्यार 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 म्हळ्यार 97 आनी डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 म्हळ्यार 1228 चेर तुम्ही पळोवपाक शकतात. आनी इतल्यान हे खबरापत्र हांगा सोंपता. नमस्कार.